सदैय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचे पयले वचप आमी आयकलें इसाया प्रवादी इस्रायल लोक अस्क जावन आसले, आमकां बोळ ना, आमकां कोणूच ना आमच्या सांगाता, आमी एकसुरी आमी कित्या जियोवचें हाचें देदसपरांत तीं आसता आसतना देव इसाया प्रवादीक थंयसर धाडटा आनी तांकां धैर्य दिता, धैर्यवंतो करता. तो म्हणटा तुमी बोळवंत मनीस, भिया नाका तुमी बोळ ना म्हणून, तुमचे थंय देव आसा, देव तुमचो हात धरून तुमकां चलयतलो आनी सदांच तुमच्या सांगात आसतलो, ह्या परवशान तुमी जियेया म्हणून सांगचें आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. आनी हेच्या शुभवर्तमानांत वांजेलांत जेजू भगवंत स्नानीक दाता जुवांक वाखणटा. स्त्रियां पैकी जल्मल्ल्याक वर्तो तो जावन आसा, कित्याक तर सोम्याची वाड ताणें तयार केली म्हणून न्हय, पूण ताच्या जिविता वरवीं सोम्याची वाड ताणें तयार केल्ली. स्नानीक दातार जुवांव आमी म्हणटा कठीण प्राचिताची जिवीत तो जियेलो, एसेटीक लायफ आमी म्हणटा इंग्लिशान. म्हणजे तो अरण्यान गेलो, कसलीच कुशलकाय ना, कसली दोदोसकाय ना, कसलो संतोष ना. सोम्याची वाट हांवें तयार करीचें म्हणून त्या तराचें प्राचिताचें जिवीत तो जियेलो. चामड्याचें मन जातीचें ताची मुस्ताकी जावन आसली. आमी जाणा चड वेळ आमच्या पांयांक शू घाल्यार आमकां रावंक जायना, पूण सगळो दीस चामड्यांची तें मुस्ताकी घान्न सोम्याची वाड तयार करूंक ताणें तयार केल्ली. आनी दुसरें ताच्या जिवितांत आमी पळयता सेल्फ डिसिप्लीन, शिस्तीचो मनीस. खाण जेवण जावं दी, दोदोसकाय कितें जावं दी, ताचें तें शिस्त आसलें. रान मोव आनी धेंपे इतल्यान माताचें खाण, मिनिमम वस्तू तो उपयोग करतलो, चडीत कांय ताचे कडेन नासलें. आनी संवसारी वस्तूंतान संपूर्ण मेकळो जाल्लो आनी सर्गींच्या वस्तून थंय ताची चड ताणें आमी म्हणटा गमन ताणें दिल्लें. आनी निमाणें ताणें तयार केली ताचें जिवीत जावन आसा कठीण दुबळेकायेची ताचें जिवीत. म्हणजे सदांच मागणें, सदांच ध्यान, सदांच वरेसांव आनी सोम्याची वाड करूंक लोकांक तयार असलें जिवीत जियेल्या उपरांत तो जोर्दान नदींत येवन प्राचिताचो सक्रामेंत दिवंक लोकांक सुरू केलें. म्हणजे सोम्याची वाट ताणें तयार करूंक सोमी येवचो आसा म्हणून लोकांक ताणें प्राचिताचो सक्रामेंत दिवंक सुरू केल्लें. आनी हो भोवतीज दिता आसतना लोक ताचे कडेन विचारतले, जुवांव आमी कितें करूंक जाय? ताका ताणें सांगलें, मागणें करा, प्राचीत करा म्हणून सांगूं ना, म्हज्या बरी कठिणायची जिणी जी म्हणून सांगूंक ना. ताणें कितें सांगलें, कोणा कडेन 2 मुस्ताकी आसा, नासतल्यांक एक दिया. म्हणजे वांटून जियोच्या स्पिरितांत जियोन सोम्याची वाट तयार करूंक ताणें आमकां शिकयलें. आनी दुसरें, सोदेर येवन ताचे कडेन म्हणूंक लागलें, आमी कितें करूंक जाय? बलात्कार करिनाकात, सगळ्यांक एकाच लेखान तुमचे अधिकार तुमी चलया, दुबळ्यांक जावं दी, ग्रेस्तांक विंगड करिनाकात. म्हणजे बलात्कारान न्हय, देवाच्या कुशे प्रमाणे तुमकां कितें आसा तें सगळ्या मनशाक एकच लेखान तुमी करा. आनी लोकांनी येवन ताचे कडेन विचारलें, फारिजेव आनी सदुसेव आमी कितें करूंक जाय? कायदे पाळिनाकात, तुमचें तें मनशापण आसूं दी, लिव एज ए ह्युमन बिईंग. म्हणजे मनशापणान तुमी जिया आनी मनशांक तुमी गौरव दिया आनी रेस्पेक्ट दिया, तें तितलेंच पुरो सोम्याची वाट तुमी तयार करतात. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, ही सोम्याची वाट आमी तयार करूंक जुवांवन कठीण तराचे प्राची जिवीत जियेल्लो आनी 3 वस्तून ताणें आमकां शिकयल्लें. 1993 सुडानांत एक कठीण भिरांकूळ आमी पळयता सांक्रामीक रोग आयिल्लो. आनी त्या सांक्रामीक पिड्या वरवीं सगळ्या भुरग्यांक पिडा आयली आनी लोक भुकेन व्हडले धाकटीं भुरगीं आनी मरण पावतेलीं. हें आयकल्लो केविन कारकार थंयसर सुडानाक वेता, सावथ आफ्रिकांत आसलो, आनी थंय वचोन एका भुरग्याक तो पळयता,
2 वर्सांचें भुरगें मोरणाच्या तणीर आसा, पोटा कांय ना, ताचो उस्वास वचोन आसा आनी गीद थंयसर राखोन आसा. वल्चर आमी म्हणटा. आमी जाणा गिदेचो स्वभाव जिवंताल्या मनशाक खायना, मेल्ल्या उपरांत खाता. केदाळा ताचो जीव येता म्हणून राखोन आसलें आनी ह्यो ती तस्वीर काडटा आनी सगळ्यांक संवसारांत फामाद जाता. ताका जायतो लाखांनी पयशे मेळटात, जायती एवॉर्डां मेळटात. 6 म्हयन्या उपरांत एकल्या 16 वर्साच्या चेडवा भुरग्यान ताका रेडिओंत इंटरव्यू दिवंक आपयलें आनी त्या केविना कडेन ताणें विचारलें. त्या दीस तें धाकटें सुपुल्लें भुरगें 2 वर्साचें मरतना थंयसर 2 गीद आसले. एक गीद केदाळा मोरता म्हणून राखोन आसलें ताका खावंक आनी दुसरो गीद जावन आसलो तूं. त्या भुरग्याक तुवें जेवण दिवंक ना, आस्पत्रे व्हरूंक ना, कांय करूंक ना. नांव जाय, फामाद जावंक जाय, एवॉर्ड मेळोंक जाय, पयशे मेळोंक जाय म्हणून तुवें असलीं कामां केलीं. आनी तो चिंता देदेस्पर जाता आनी 1 वर्सा भितर जीवघात करून मरता. प्रितीच्या भावा भयण्यानो, आमचे जिवितांत कितें आमी करता? 2 गीद आमी जावंक पावल्यान गे, वा लोकांक आमी कशें जियेता, तांच्या सांगात आमी कशें आसां, ताचो नियाळ करया आनी सोम्याची वाट आमी तयार करया. आमीन. 2026 वर्सा 2 जुबल्यो आमी संभ्रमता. कार्मेलीत मिस्तेक कुर्साचो सांजवाव सांत म्हूण पासारून 300 वर्सां सोमतात. तशेंच पोवी सभेचो दोतोर म्हूण पासारून 100 वर्सां सोमतात. हे विशय मतीन दवरून कार्मेल प्रेरन, कार्मेल लायट, कार्मेल दियाना कोंकणी, कन्नडा, इंग्लीश भाशेंत 3 डायरी आमी तयार केल्यात. ह्या डायरेन कितें आसा? सकट मागणी, नोवेना, हर एका दिसाची वाचपां, किर्तनां, नियाळ, सांताची जिणी, तशेंच कुर्साचो सांजवाव हाचे विशीं माहिती. कुटमान तजरा संभ्रम चलता आसतना ही बायबल डायरी इनाम वा काणीक जावन दिया. हर एक दीस ती बायबल डायरी वाचता आसतना तुमचो ती उडास दवरतली. मंगळूर, उडपी, कारवार गोंयां, मैसूर, बँगलोर, मुंबयच्या प्रमुख जाग्यांनी ह्यो बायबल डायरी तुमकां मेळटात. आजूच तुमची प्रती घेया आनी नवें वर्स देवाच्या उतराच्या उजवाडान सुरवात करया.